नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। सप्टेंबर 17 तारखेक जावच्या आंतरराष्ट्रीय समुद्र किनारपट्टी स्वच्छता दिवस कार्यक्रमात राज्यपाल थावरचंद गेहलोत भाग घेतले म्हण जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन यांनी सांगले। ब्रेस्ताराक पत्रकाराबरा उलयले जिल्हाधिकारी सप्टेंबर 17 तारखेक सकाळी 7 वाजता शहराच्या रवींद्रनाथ टागोर समुद्र किनारेचेर स्वच्छता कार्यक्रमाक राज्यपाल सुरुवात करून दितले। नंतर 9 वाजता जावच्या सभा कार्यक्रमात तेमी भाग घेतले। दनपारा 3 वाजता गोवा राज्याच्या मडगांव जावच्या कर्नाटक गोवा राज्यपाल हेमगेल्या अध्यक्षतेत गोवा राज्याचे 2 जिल्हे आणि कर्नाटकाचे उत्तर कन्नड आणि बेळगावी जिल्हाधिकारी पोलीस वरिष्ठाधिकारी बरोबर आंतरराज्य सीमा सभेत उपस्थित रावतले म्हणून तेमी सांगले। ಸೌತ್ ಗೋವಾ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಾರ್ಡರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ। ಅದನ್ನು ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ। राष्ट्रीयकृत बँकात कर्नाटक राज्याचे कर्मचारी नेमणूक करूक जाय म्हूण जनशक्ती संघटनेचे माधव नायक यांनी आग्रह केला। ह्याचे संबंध जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन मार्फत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेमका अर्ज दिला। कर्नाटक राज्यात राष्ट्रीयकृत बँकात भायले राज्याचे कर्मचारी जास्त नेमणूक केल्ल्यान तेमकां भाषा कळना जावन स्थानिक सामान्य लोकांक राष्ट्रीयकृत बँकात व्यवहार करूक कष्ट जाते आसा। असले परिस्थितीत सामान्य लोक बँका व्यवहाराच्यान पयस रावतात। यल्लापूर तालुकाच्या बँक ऑफ बरोडा शाखात आंध्र प्रदेश राज्याचे सहाय्यक व्यवस्थापकान 2 करोडापेक्षा जास्त रुपये बँक खात्यातल्यान आपल्या भायलेल खात्यात ट्रान्स्फर करून लूट केला। असली लूट हेजे फुडें जावं नजो। तशें म्हूण कर्नाटका राज्याचेच कर्मचारी नेमणूक करूक जाय। मुख्य म्हणल्यार भायल्या राज्याच्या कर्मचारी हांगा राष्ट्रीयकृत बँकात नेमणूक केल्ल्यान भाषा समस्येन सामान्य लोक राष्ट्रीयकृत बँकात व्यवहार करनासतना खासगी बँकात जास्त बड्डी दिवूंक मुखार येतात। तशें म्हूण हांगा राज्याचे कर्मचारीक नेमणूक करूक जाय अशी तेमी मागणी केली। अर्जी दितना जनशक्ती संघटनेचे काही सदस्य हजर आशिल्ले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जास्त कडेन महिला समस्येबद्दल ऐकूक भेट दिला। महिलांच्या रक्षणा विचारात सकारात्मक अंश दिसून येयले आनंदाचो विचार म्हूण राज्य महिला आयोग अध्यक्ष आर प्रेमिळा नायडू हेमी सांगले। कारवार जिल्हाधिकारी कचेरीत ब्रेस्ताराक जाल्ल्या मिटिंगात उलयले महिला आयोग अध्यक्ष महिला पोलीस ठाणा, वन स्टॉप सेंटर, बालिका आणि महिला विद्यार्थी निलय भेट, कैगात महिला कामगार सदस्य तसेच बंदीखानाच्या महिलाले समस्येबद्दल थंय भेट देऊन तेमचे बरा उलयला। महिलाला सुरक्षेत खंय बी चूक जाल्ली दिसून येईल ना अशें तेमी सांगले। ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು NGOs ಹೋದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಂತರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು। ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು। ನಂತರ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ। ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು। ನಂತರ ಈ ವಲಸೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಿಂಸೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಿರುಕುಳ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು। ಒಂದು घरा लागी येयलो किंग कोब्रा सुरक्षित धन 80 रानात सोडलो। कारवार तालुकाच्या शिरवाड नारगेरी हांगा दयानंद गौडा हेमगेल भागात सुमार 9 फूट लांब किंग कोब्रा येयल दिसलो। तेमी भिवन सरपटच्या प्राण्याक धरचे नितीन पुजारी हेमकां आपयले। नितीन हेमी साहस करून किंग कोब्रा सुरक्षित धन 80 रानात होऊन सोडलो। टायगर रिझर्व म्हणटात हे जंगलाक आमी हाण घेवन हेका रिलीज करते आसात सुरक्षीत। हो नाग आमकां मेळिल्लो नारगिरी गांवाचो एक घरा कंपाउंडा भितर जो की खूब सारे पब्लीक आशिल्ले
ते पब्लिकान फोन केले नितीनाक आणि नितीनान हेका सेफली रेस्क्यू करून घेवन हाण घेवन हेका अणची घाटाचे टायगर रिझर्व फॉरेस्ट एरियान रिलीज करते आसा व्हेरी सेफली. सो थँक्स टू नितीन हे सापाक धरिल्ल्याक गांवच्यान भायर हाडिल्ल्याक आनी सुरक्षीत तेगेल घरा हाण घेवन ह्या जंगलाक सोडिल्ल्याक. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकांनो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांना खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तसेच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीट ग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता असं लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागी मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हेमगेल्या जन्मदिवसाच्या निमित्तान जिल्ह्यात सप्टेंबर 17 तारीख ते ऑक्टोबर 2 तारीखपर्यंत सेवा पंधरवडा आचरण करतले म्हणून बीजेपी जिल्हा प्रवक्ता नागराज नाईक यांनी सांगले. ब्रेस्तारा कारवारात झालेल्या प्रेस मिटिंगात उलयिल्ले नागराज नाईक सप्टेंबर 17 आणि सप्टेंबर 18 तारखेक डायबिटीस ब्लड प्रेशर असे आरोग्य तपासण शिबिर करतले तसेच कृत्रिम अंग जोडण लसिका अभियान करतले. सप्टेंबर 22 ते सप्टेंबर 23 तारीखपर्यंत अमृत सरोवर मार्फत तळे होळ न्हय गार्डन स्वच्छता पिपळा झाड नाडचे आणि पिपळा झाड वितरण करचे कार्य करतले. सप्टेंबर 24 आणि सप्टेंबर 25 तारखेक कमलोत्सव हेतू सगळे बुथात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जन्मदिवस आचरण केसरी टोपीगान मन की बात पळेचे बूथ सभा असे अलग अलग कार्यक्रम करतले म्हणून त्यांनी सांगले. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 22ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಸಹಿತ ಬಂದು ದೀನದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಜನ್ಮದಿನ 22ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರವೇ. ಈಗ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಸಹಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಜಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನದಿ ಮೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರೀಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಇದ್ದವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಅವುಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕೊಳ ಸರೋವರ ನದಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಇವುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं.
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.